सावथा कडेन मुद्दाम या बिकॉज सावथ इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आमी नॉर्थाची डेमोग्राफीचेर मागीर येवया, बट तुमी सावथाची चेंजींग डेमोग्राफीचेर उलयतना आनी डायनॅमिक्साचेर तुमी म्हळा की 3 फॅक्टर जाका लागून सावथाची डेमोग्राफी आज चेंज जाता. नंबर 1 इज अर्बनायझेशन ऑफ हिंदूज, इन मायग्रेशन भायल्यान आनीक गोंयची भायल्यान, आनीक तिसरें एक्झोडस ऑफ क्रिश्चन्स. ह्या 3 गजाली लागून ह्या 3 फॅक्टरांचो गोंयचेर परिणाम कितें, गोंयच्या पॉलिटिकल वेवस्थेचेर परिणाम कितें? गोंयच्या पॉलिटिकल वेवस्थेचेर परिणाम खूब खूब वेगळे तरेन जाता आनी तो सावथा भितर तो हालता. म्हाका ताका लागून सावथ गोवा म्हणून हांवें सावथा वयल्यान सुरवात केली. सावथ गोवा म्हाका चड इम्पॉर्टंट दिसता ह्या सगळ्या भितर. ओके, देर इज इमोशनल हातूंतल्यान बी एक हें जाल्लें आसा. एक म्हणजे दॅट्स वाय प्रमोद आय हॅव डेडिकेटेड दॅट बुक. If you permit me, I would can I just repeat that dedication? Yes. Okay, that I have dedicated the book is dedicated to the world's largest democracy that was built on a foundation of love and not hate. So why hate म्हणतो जो प्रकार असा, दुस्वास हेट आनी कितें तिडक वा आनी कितें अशी तरेची ही सावथा भितर तुका सापडटा. मुस्लीम आयले की तांचे अगेन्स्ट सापडटा, हिंदूची क्रिश्चना अगेन्स्ट थोडी सापडटा, क्रिश्चनाची हिंदू अगेन्स्ट थोडी सापडटा. अशी तरेची एक हें आसा बरेपण ना अशें न्ही, बट ताजे बरोबर ती नवी भायल्यान जे लोक येतात, स्पेशली भायलो लोक जो हिंदू येता वा भायलो जो मुस्लीम येता, तांचे विरुद्ध एक ओवरऑल आसा पूण ती सावथा भितर इल्ली चड सापडटा ह्या सगळ्या हातूंत भितर, कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून ते फॅक्टर्स जे आसा ते फॅक्टर्स खूब चेंज जातात. एक दुसरो गजाल अशें आसा की मायग्रंट्सां कडेन पळोवपाची आमची पॉलिटिशनाची आनी पॉलिटिशनांनी तयार करून सगळ्यांनी हें केलें त्या लोकांची वृत्ती कंप्लीट वेगळी आसा. ओके, एक म्हणजे अशें आसा की म्हजे कोतान पयली गजाल केन आय एलॉबरेट अ बीट. त्याच खातीर हांव सावथाचेर रावलो. नो हांव ओवरऑल सावथूच म्हणून न्ही, हाजे खातीर सांगता की आमी मायग्रंट्सांक गाडी घालतात, घाटी म्हणटात वा आनी कितें म्हणटात. जस्ट लायक अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रंट्स, गोवा इज अ स्टेट ऑफ मायग्रंट्स. गोंया भितर पयलो सेटलर जो आमी गावडा कुळमी वेळीप आज जे आसात, जे झारखंडा साकून आयले, छोटा नागपुरा साकून आयले, दे वेर ऑल्सो मायग्रंट्स बट दे वेर फर्स्ट सेटलर. द पॉइंट दॅट यू हॅव डेल्ट विथ इन युअर फर्स्ट बुक. तातूंतल्यान आज पर्यंत जे आसात ते सगळे मायग्रंट्स आसात. वी आर ऑल मायग्रंट्स. आमी सगळे आमी उलयता त्या भाशेन घाटी. ओके, सो फक्त कितें आसा की आमी आतां थोडे हांगा सेटल जाल्यात, गोंयकार जाल्यात, म्हणटकीर आमी नवे आयिल्ले त्या लोकांक वेगळे तरेन पळयतात. एक्चुअली तांची सेकंड थर्ड जनरेशन आमचे भितर एसिम्युलेट जाले ऑलरेडी, पूण अजून पर्यंत ती एक हेट जी आसा ती हेट वेगळी तरेन तातूंत भितर दिसता. आमी मनोज परबाचे डेफिनेशनान वतात सायकोलॉजिकली इमोशनली आणि सगळे कल्चरली असतात. कल्चरल असतात. लोक जेन्ना येतात तेन्ना कल्चरल असतात. आज लंडन तुगेले युके भितर स्विडनाचे कल्चर इज नॉट युकेस कल्चर न्ही. दॅट कल्चर इज डिफरंट. पीपल आर लिटल दिस थिंग अबाउट दॅट बट इट इज डॉमिनेटेड बाय देम. तशें आमी गोंयकार वचून थंय डॉमिनेट करतात. तशे तरेन हांगा कांय पॉकेट्सांनी आनी कितें जाल्लें आसा. जातूंत भितर मागीर ते जनरेशन जशी वतात तशी जनरेशनां हातूंत भितर चेंज जायत वता. सो हो जो हेटाचो जो प्रकार आसा तो तातूंत भितर आतां नवे हिंदुत्वाच्या नांवान आनी कितें करून जे पळय सगळी पॉलिटिक्स हांगा सुरू जालां, जे पयलीं भारतीय लोकशाही भितर ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो, आतां तातूंत भितर आयल्यो जंय हेटाचेर राजकारण उबें जाता. कळ्ळें न्ही. सो तो हेट जो प्रकार जो आसा त्या प्रकारांतल्यान हें जाता. ताजे सगळे हें जे आसा ते आमकां हांगा मूळ हातूंत भितर दिश्टी पडटा. गोंया भितर सगळ्याक दिश्टी पडटातच, ते सावथा भितर चड रिफ्लेक्ट जाता. एक जे बिकॉज देर आर टू थिंग्स. वास्को पोर्ट टावन जाका लागून कंप्लीट चेंज जालें. पोर्ट टावन, गोवा शिपयार्ड, जुवारी एग्रो, तशी बाकीची इंडस्ट्रीज आयल्यो, आनी सावथ मडगांव इज कमर्शियल टावन. बरोबर.